वाळपयन रानटी जनावरांचो खासा गवेरेडांचो आतंक वाडत आसा. हातून रान खातें कांयच गंभीर दखल घेना. तशेंच गांवांत नेटवर्काचो व्हड प्रश्न आसा. म्हण ह्या संदर्भात विविध मुद्दे घेवन आयतारा शीळ हांगासर गांवच्या लोकांची बसका जाली. वन खात्यान गवेरेड्यांचो कितें तरी तोडगो काडचो म्हण मागणी थळाव्यांनी केल्या. RDX खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार. एक्शन जावप ना सांगपाचें म्हटल्यार मेन प्रॉब्लम नेटवर्काचो आसा आनी ज्या दिसा ते सोमारा चेडूं एक्सपायर जालें एक 6:40 म्हटल्यार थंय तेंचो एक्सिडंट जालो त्या गोड्यान एटॅक केल्लो. सो हांव ते 15 मिनटां लेट पावलो थंय 6:55 पावलो. जर पळय जाल्यार तो ताजो भाव त्याला घेवन गेला आनी सामकें कंडिशन आसा की क्रिटिकल कंडिशन आसा तेजें. सो त्या टायमार कॉल करतलो 108 जाल्यार नेटवर्क ना. सो त्या टायमार हांवें म्हाज्या वांगडा म्हाजी भयण गेली दोन सिद्धी आनी जागृती तांकां हांव थंय ड्रॉप केली तेजेर पळया आनी हांव धांवलो मुरमुड्या म्हणटा ते गुळेली थंय धांवलो हांव नेटवर्काक धांवलो. सो नेटवर्काक हांवें 7 मिनटां कॉल केलो पूण एक 40 मिनटां आमची वेस्ट जाली. सो नेटवर्काचो प्रॉब्लम हो सॉल्व जावंक जाय. प्रॉब्लम जर सॉल्व जाल्लो जाल्यार आयज थंय दीस आमकां पळोवंक येवचें नासलें. आतां हांगासर जनावरां इसपा भायर जाल्लीं आसा आनी एक एक्सिडेंटूय जालो गोंयांत येवन त्या एका चेडवाक उडयलें आनी तें रोखडें एक्सपायर्ड जालें. तर DCFान आमकां लेखी बरोवन दिल्लें की आमी त्या जनावरांची हें घेतलें जबाबदारी घेतली आनी तांकां हांगासून आमी उखलून खंय तरी व्हरोन सोडटले अशें म्हणून. म्हटल्यार 8 दीस जाले तरी आजून तेंची ही जावना, एक्शन तेंचेर घेवना. आमकां कामाक वयता आसतना येता आसतना गयेरेडे मेळटा. आमी वचून जरी फॉरेस्टान सांगलें जाल्यार ते म्हणून एक्शन घेयना, ते येत ना ते पळोवपा लागून आनी आजून पासून कांय जबाबदारी तेंच्यांनी घेवच ना त्या जनावरांची. आजून पासून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लेखी बरोवन सुद्दां तेजेर एक्शन घेतली ना आजून. म्हणून ही आमकां मिटींग आयज आपोवची पडली अर्जंट सामकी. तुमी सद्या कितें थरयलां आतां मिटिंगेन सद्या? मिटिंगे आमी तांकां 8 दिसांची मुदत दितले आनी 8 दिसांनी मुदती भितून तेंच्यांनी जर तांकां गोंयांक तेंच्यांनी व्हरोना, तेजें हें घेवना, एक्शन घेवना जाल्यार आमकां मोठो आवाज उठोवन कितें तरी करचें पडटलें.